नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आगरवाडीकाराचे घर मोडप्याक 24 वरां भितर करची अटक, नाजाल्यार देंवतले रस्त्यार काँग्रेसीची सरकाराक शिटकावणी। आज गांवांतले घर मोडप्यांचेर करतले खर कारवाय। गोंयांत येवन बेकायदेशीर कृती करपाचो कोणाकूच ना अधिकार, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। मोपा गांवठण वाड्यावेल्या एका बंगल्याचेर वीज खात्याची धाड। वीज चोरी केल्ल्या प्रकरणात संबंदीत धन्याक 6,48,000 दंड। फुडलो तपास सुरू। उद्देगीक वसणुकांनी वापराविणे आशिल्ले प्लॉट दितले नव्या उद्देगांक एक्झिट सपोर्ट येवजण जाहीर। लायटीची समस्या सोडोवपा खातीर घालतले अंतर्गत वीज लायनी। अडफळे आदल्या सरपंचान चौगांक बडयले। पार्किंगेच्या विशया वेल्यान जाल्ले कोफुसांव गुन्यांत नोंद। आता खबरो विस्तारांत। आज गांवांतल्या प्रदीप आगरवाडीकाराचे घर मोडप्याक 24 वरां भितर अटक केली ना जाल्यार पेरिस्तारा रस्त्यार देंवतले। काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या। काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मंगळारा आजगाव वचून आगरवाडीकर फामिलीची भेट घेतली। कोण तरी येता आणि गोंयकारांचे घर मोडून वता, हे गोंयांत चल्लां कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासलो। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावन ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांक लेगीत निलंबित करपाची मागणी तांणी केली। ते भायर आगरवाडेकार फामिलीक 15 दिसां भितर घर बांदून दिवचे, नाजाल्यार काँग्रेस तिका घर बांदून दितलो अशें तांचें म्हणणें। अल्टिमेटम दिता, फाल्यां समज जर पूजा शर्माक जर अरेस्ट करना, कित्याक तुमी लोकांक दोळ्यांक उदक लावपाक ते ऑपरेटर, एक्सकवेटराचो ऑपरेटर, तो कोण ब्रोकर हांकां धरून जावचे ना। ते दोन गुंडा पळय आसा, हनीफ आनी इम्रान, तेंकां आनी पूजा शर्माक हेंकां पयलीं अरेस्ट कर। ही गुंडाइजम मरी। अरे फाल्यां आमी घरान न्हिदिल्ले कडेन तो येवन आमचें घर सुद्दां मोडपाक कमी ना हे लोक। चल्ला कितें म्हाका सांग पळया। असलो प्रकार केन्ना गोंयांत तूं आयकल्लो? तो आतां मुख्यमंत्री वचत ते सांगता 60 वर्सां काँग्रेसीन कितें केलें म्हणून। हांव मुख्यमंत्र्याक विचारता, 2000 ते 2024 17.5 वर्सां तुमी आहा मरे हांगा, तुमचे सरकारा तुमी पाड घातले गोंय। तुमी आज गोंयकारांक अक्षरशः रस्त्यार हाडले, ताजेर पयलीं उत्तर दी। हे प्रकार म्हाका दिसता एक लँड माफियाचे हिंगा ओ पॉलिटिशियनां नासतना हात नासतना हे जायना। स्पेशली पॉलिटिशियन, देर इज अ नेक्सस एंड इट इज व्हेरी क्लियर that there is a nexus between the politicians, between the police, आणि हे सगळे फोन जे पुलीस ऑफिसरांक केले, म्हाका दिसता हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय अंडर अ रिटायर्ड हाय कोर्ट जज, बिकॉज इफ द पुलीस आर अपॉइंटेड दे विल इंटरफियर अगेन विथ ऑल द एविडन्स। आणि आज हांव गोंयकारा कडेनूय मागता, आमगेले बारकेले जे गोंय आहा, बारकेले जी जमीन आहे, आज हे दिल्लीवाले येवन आज आख्खे हे पाड घालपाक जो सरकाराचो एक प्रयत्न चल्ला, स्पेशली विथ द रियल इस्टेट माफिया। आज जरी तो तुमी चयल्यार आमी तेय मांडटाले ओल्ड गोवाच्या गांवांत तो इलिगल बंगलो आशिल्लो तो मोडपाक जाय आशिल्लो, पूण हे दिल्लीवाल्यांक, गुजरातवाल्यांक हे सगळे लँड शाक, हे लँड शाकाचे हे सगळे पॉलिटिशियनाचे पयशे इन्वॉल्व आहात। टीचर नेलोपीन सांगले प्रमाणे वी डिमांड स्ट्रिक्ट एक्शन। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, म्हाका दिसता जो पावसाचो काळ पावस पडटा, वी आर द पीक ऑफ रेनी सिजन, मान्सून। आज तरी हे घरां चोयल जाल्यार म्हाका सुद्दां खरें कालकूच दिसता हे फॅमिलीची। आज आमी जायत जाण पॉलिटिशियन जर येताय, हांगाचो स्थानीक आमदार येयलो, सगळे ऑफिशल्स गळे येयले आसले, बट आज ते रावपाक कशें म्हाका दिसता अरेस्ट ते आमी आमचो डिमांड केला। तेच बरोबर म्हाका दिसता ताबडतोब विदीन 1 वीक म्हाका दिसता हें घरूय तेमी रिपेर करून दिवपाचें। हें घर जें दिसती पडटा हांगलो तेश कोण इट्स ओरिजिनल, हें एक विका भितर करपा जाय। समज तरी कोणाय सरकाराको जायना, आमी काँग्रेस पार्टी तांकां मनीस दोन दिया, कित्याक हिंग मनीस दोन दिया आमी पयशे काडणे घर काडटाय। समज तर बीजेपी कडेन समज न्याय दिवपाक मेळना, वी आर टेलिंग इन फ्रंट ऑफ द मिडिया, वी विल ऑल कंट्रीब्यूट। आमी क्राउड फंडिंग कोताय, श्रमदान काणकोण चालू आहा। हें पयलीं आहा ते मुळे काँग्रेसान कितें केलें काय म्हणटाय 60 वर्सां काँग्रेसान असो केन्ना केलें ना, हें तुमी 10 वर्सां केलें चोय।
बीजेपीन काँग्रेसान 60 वर्स केला त्याच बीजेपीन 10 वर्सान करून दाखयले. आज ओल्ड गोवा जो बंगलो इतलो विशय आहा हांव म्हणटा सरकाराक आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांव हात जोडून मागणी करता. हे जे कोण बुलडोज केला घर हे जे कोण आहाय ते वर्मा शर्मा मातशें तांकां हे एजन्सीक तूं हे कार दी ओल्ड गोवा बंगलो डेमोलिश करपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आजगावांतले घर मोडप्यांचेर खर कारवाय करतलेच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. गोंयांत येवन बेकायदेशीर कृत्य करपाचो कोणाकूच अधिकार ना अशें ताचें म्हणणें. शेनवारा कांय जाणांनी दादागिरी करून प्रदीप आगरवाडेकार हांचें घर मोडून उडयल्लें हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो. शेनवारा कांय जाणांनी दादागिरी करून आसगांवांतल्या प्रदीप आगरवाडेकाराचे घर मोडून उडयल्ले. तशेंच बाउन्सरांनी आगरवाडेकार आनी ताच्या पुताचें अपहरणूय केल्लें. उपरांत ह्या प्रकरणात आयतारा थळावी आमदार दिलायला लोबोन हस्तक्षेप केल्या उपरांत हंजण पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केल्लो. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक प्रश्न विचारिल्लो. ह्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. पळयात. 100% ऍक्शन जातली. 100% ऍक्शन जातली. टॉलरेट करून घेवचे ना. तुका ताचे रिजल्ट दिसतले. रिजल्ट दिसतले. इतले वजगती मंगळारा शिवोलची आमदार डिलायला लोबो आणि कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन परतून मोडिल्ल्या घराची पळोवणी केली. पूजा शर्मा हिका 1 दिसा भितर अटक करूंक ना जाल्यार हणजूण पुलीस स्टेशनात सगळ्यांक घेवन आंदोलन करतली म्हूण आमदार डिलायला लोबोची शिटकावणी. ही आता इन्सिडंट जालो सॅटर्डे आनी आयज ट्यूजडे आनी काल राती तो एजंटाक आमच्या PIन दवरला. परते सांगता आमी एजंटाक दवरून फायदो ना. हे कोण पूजा शर्मा कोण ते खबर काडात आनी तेका अरेस्ट करात. आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट कोणें घेतलेलो हांकां आमच्या बाबाक आनी चेड्याक आनी तेज्या बाबाक किडनॅप करपाक तांकां अरेस्ट करात. तो कोण JCB ऑपरेटर पोकलिनाचो ऑपरेटर ताका अरेस्ट केला आनी तो हांगा आसलो तो आपूण ओनर तो ही इज नॉट द ओनर. पूजा शर्माक हाडात अरेस्ट करात तेजे कडेन सेटलमेंट करात कितें ताका दिवपाचें आहा तें दियात. लेटर रिबिल्ड and let the court decide who is the proper owner and कितें तें. This is what it is. and ते जायना आमी एवरी डे थंयसर वचून बसतली पुलीस स्टेशनार सगळ्या लोकांक घेवन सरपंच ऑल द वॉर्ड मेंबर्स एंड एवरीबडी विल गो ओवर देर. तशें जेन्ना घराक JCB लायली तेन्ना पिलर तेणें उडयले. जेन्ना स्लॅबाचे कुडके केले आख्खे घर हें हाल्लेलें आहा आनी ते खातीर हांव आयज हिंगा येयल्लो आहा. आमच्या लोकल गोंयकारा खातीर हांव हिंगा येयल्लो आहा एज अ आमदार ऑफ गोवा. हांव एक MLA गोंयचो विधानसभेन हांव गोंयच्या लोकांक रेप्रेजेंट करता. नॉट ओन्ली माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय रेप्रेजेंट द पीपल ऑफ गोवा एंड दॅट इज वाय आय एम हियर. एंड आय वॉन्ट टू टेल हुएवर हेज डन दीस दे हॅव टू शेल आउट द मनी. तेणी पयशे दिवपाची गरज आहा आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हे बांदतलो. आवर कॉन्ट्रॅक्टर. न्याय म्हणजे कितें? मुख्यमंत्र्यान हेका न्याय दिवपाची गरज आहा हे फॅमिलीक. तो कोण घेतला पळय तो मनीस मुंबयचो काय दिल्लीचो काय हरियाणाचो JCB घेवन येवन ते सेकंड घर मोडटलो. आनी हे म्हाका दिसता गोंयच्या सरकारान आयज पळोवपाची गरज आहा. सगळे जाण उगीत आहा. हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलां कितें सांगूंक जाय पळय तें. तेणें सांगलां इमिडिएट FIR जावपाक जाय पयलीं. फुडें आमी उलोवया म्हटल्यार हाव वी कॅन हेल्प देम टू रिबिल्ड द हाऊस. दोज पीपल कॅनॉट से दॅट वी हॅव बॉट द प्रॉपर्टी. अरे हाव यू कॅन बाय अ प्रॉपर्टी वेन देर इज ऑलरेडी समबडी स्टेईंग इन द हाऊस. घरान लोक रावतात तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना. घर मोडपाच्या प्रकारा वयल्यान गोंयभर बोवाळ जाल्लो. उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार तशेंच गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान ह्या प्रकाराचेर खर तिडक उक्तायल्ली. तशेंच सरकारी कारभाराचेर टिकाय केल्ली. सगळे गोंयकारांनी पळयलां आसतलें आजगांवान पयशे दिसांनी एक डेमोलिशन करपाक ट्राय केलें दिल्ली बिल्डरांनी. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयभरान कितलेशे हे दिल्लीकार येयल्ले आसा आनी दिल्लीकारांनी गोंय कशें काबार केलां. आनी स्पेशली बार्देस तालुक्यान असो धबधबो पडलेलो आसा की प्रत्यक्षांत हेच्या पयलू पासून आमी कितलेशे हायलायट केले
हेज्या पयलीं आमी कांदोळे, आरपोरा, आजगांव, बाकीचे जे एरिया आसा, शिवोले, अशे कितलेशे एरियांनी आमी हायलायट केल्ले आसा. आनी अशे जे आयज दिल्लीकारांनी धबधबो दवरिल्लो आसा आनी हेजो कारणीभूत म्हणटा तो सरकार आसा. सरकार आयज गोंयकारांक मात बसून पळयना. गोंयकार आयज तुमी पळयता आसतलो ती अगरवाडी फॅमिली जी आसा तांकां आयज दिल्लीकारान परचेज केला म्हणून सांगता आनी डायरेक्ट येवन तुमी डॅमेज करता. कांय नोटीस ना, कांय ना. म्हणल्यार अशी लँड ग्रॅबिंगाची जी घटना आसा ही घटना चालूच आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोपा गांवठण वाड्यावेलो नागरीक आत्माराम परब हांच्या घराचेर वीज खात्याच्या दक्षता खात्यान मंगळारा धाड घातली. वीज चोरी केल्ल्या प्रकरणात संबंदीत धन्याक 6,48,644 रुपयांचो दंड दिलो. मोपा गांवांतल्या एका व्यक्तीन गांवांत चोरून वीज वापरता अशी कागाळ वीज खात्याच्या दक्षता खात्या कडेन केल्ली. ते प्रमाण वीज खात्याच्या दक्षता खात्यान धाड घालून दंडात्मक कारवाय केली. लाईट चोरप हो प्रकार महाराष्ट्रातल्या काही वाठारात घडतात. असे अनेक प्रकार घडत असतात. पण मोपा ह्या एका गावातल्या आत्माराम राजाराम परब हांणी आपल्या बंगल्या खातीर वीज चोरी केल्याची कागाळ एका थळाव्या नागरिकान केली. त्या खातीर ही कागाळाची दखल घेऊन दक्षता खात्यान 6,48,644 रुपये आत्माराम राजाराम परब हांकां दंड दिला आणि ही दंडाची वसुली आयज मेरेन भरूंक ना अशी माहिती वीज खात्याकडल्यान उपलब्ध जाल्ली आसा. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्याच कुशीक आशिल्ल्या ह्या ल्हानशा गावात अशी चोरी जावप ही पहिलीच घडणूक आसा. येदो व्हडलो मोठो बंगलो आसा. पयल्या मजल्याचेर व्हडा प्रमाणात विजेची उपकरणां आसात आणि ताका लागून व्हडा प्रमाणात बील येता. पूण खालचो जो मजलो आसा तातूंत तांणी कायदेशीर लायट घेतलेली आसा पूण ताका बील चड येना. पूण केन्नाच वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी किंवा जे आपले मिटर रिडर असतात तांणी केन्ना विचार केलो ना येदो व्हडलो बंगलो, येदी व्हडली उपकरणां आणि हाका कमी कशें बील येता. पूण एखाद्या जागृत नागरिकान, थळाव्या नागरिकान हांचे विशीं कागाळ केली. त्या उपरांत मोपा पोलिसाची फौज आणि दक्षता खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या घराची झडती घेतली, तपासणी केली आणि आत्माराम राजाराम परब हांच्या विरोधात कागाळ नोंद करून ताका दंडात्मक कारवाई केल्या. पुढील तपास वीज खाते, दक्षता खाते आणि पोलीस करीत आसा. गोयच्या उद्देगीक वसणुकांनी वापरावेणे आशिल्ले प्लॉट नव्या उद्देगांक दितले. हे खातीर सरकारान एक्झिट सपोर्ट येवजण जाहीर केल्या. सुमार 423 उद्देगीक प्लॉट वापरावेणे तशेच आसात. उद्देगीक वाठारांतली लायटीची समस्या सोडोवपा खातीर अंतर्गत वीज लायनी घालतले खंय. फुडल्या 1.5 वर्सां भितर हे काम पुराय करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. एक्झिट सपोर्ट येवजणेक लागून राज्यांतल्या 12,75,000 चौकण मीटर जमीन परतून उद्देग वेवसाया खातीर वापरांत येतली. ताका लागून नोकऱ्यांच्यो नव्यो संद गोंयकारांक उपलब्ध जातल्यो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. All the industry people they have appreciated. तांच्यांनी खरोखरूच ही खूब इंडस्ट्री एक्झिट पॉलिसी जी आहा ती बरी आसा. जेणे करून तितून नवीन बिझनेसीस गोंयांत येवपाक लागतले. हाज्या फाटले ऑब्जेक्टिव्स कितें हें तुमकां सांगलें की नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जे आसा पळय हे ट्रान्सफर जावपाक जाय, दुसऱ्यांक रायट्स वचपाक जाय जेणे करून ते नवीन एंटरप्रिनर्स जे आसा पळय ते एक्वायर करतले आनी नॉन फंक्शन आशिल्ले परत एकदां नव्यान ताची सुरवात जातली. आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय ह्यो स्टेटीक हाका लागून जनरेट जातल्यो. आता ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आमी इन्सेंटिव्ज अंडर दीज स्किम्स टू एनकरेज इन पार्टिसिपेट दीज स्किम्स म्हणजे ट्रान्सफर फीज आसतली डिटेलान आसा. वी वील गिव द पॉलिसी किंवा आमी सायटीचेर पॉलिसी जी आहा ती अपलोड करता सो दॅट दोज हू वॉन्ट्स टू इन डिटेल त्या पॉलिसींतल्यान तुमी डिटेल वचूं येता जेणे करून पॉलिसी फॉर द गोवन इंडस्ट्रियलिस्ट अँड द इंडस्ट्रियलिस्ट थ्रू आउट द इंडिया हांकांय कळपाची गरज आसा सो दॅट न्यू इन्व्हेस्टर फ्रॉम द थ्रू आउट द इंडिया आनी बरें इन्व्हेस्टमेंट ही गोंयांत येवपाक जाय. ताच्या खातीर अशा पद्दतीचे जे इंडस्ट्रीक युनिट हांच्यांनी बी हँड ओवर करपाची गरज आसा. ती पॉलिसी आमच्या IDCच्या सायटीचेर आजच आमी अपलोड करतले. सगळें करता आसतना
आमकां इंडस्ट्रीजांनी वेगवेगळी सजेशनूय दिल्या. इंडस्ट्रीज बॉडी ती सजेशन्स जी आसा पळय आमची लायन डिपार्टमेंट मिन्स इन शॉर्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स डिपार्टमेंट, इन्क्लुडींग द फायर एंड सर्विसीस डिपार्टमेंट, तांची तांकां जे ईज ऑफ डुईंग द बिजनेसीस हाच्या अंतर्गत लायसन्सीस आसतले, रिन्युअल्स आसतले किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन आसतले. दॅट ऑल्सो वी हॅव टेकन ऑन द फास्ट ट्रॅक मॅनर. ते फास्ट ट्रॅक मॅनराचेर घेतला. फाटल्याच दिसांनी फॅक्टरीज एंड लायसन्स तेजे एवरी इयर लागच्या पेक्षा ताका आमी म्हणजे फायर एंड एमर्जन्सीचे एवरी इयर लागच्या पेक्षा 5 वर्सांचे दिवन फक्त थंयसर रिचेक करप वचून इतकेच. बट ताका 5 वर्सां लायसन्स दिवप, दर वर्सा ताका रिन्यू करचें पडचें न्ही. असो अशा पद्दतीचो सपोर्ट जो आसा वो सगळ्या इंडस्ट्री खातीर आमी दीत आसा. की आयज प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान वी आर इन्वायटींग न्यू इंडस्ट्री पीपल, न्यू एंटरप्रिनर्स टू सेट अप देयर बिजनेस इन द स्टेट ऑफ गोवा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हडफडेच्या आदल्या सरपंचान एका गाड्यार वचून दादागिरी केली. फकत दादागिरीच केली ना जाल्यार गाड्यार खावपाक आयिल्ल्या 4 तरणाट्यांक मारबडय लेगीत केली. सोमारा सांजाव सोंपले उपरांत बागा पुला लागसारच्या फूड कोर्टा कडेन हो प्रकार घडलो. ह्या प्रकारा उपरांत पुलिशेन दुबाविता आड कागाळ नोंद केल्या. आमचे सांजे आमी पार्टेक गेल्ले बागान, आमच्या एका रिसॉर्टान गेल्ले आमी. सो एक भूक लागली म्हणून आमी मातशे बागा ब्रिजाचेर थंय फूड कार्ट्स आसा आमी थंयसर येयल्ले. आमी मॅगी ऑर्डर केले आनी रोस ऑमलेट बी अशे स्नॅक्स ऑर्डर केले. सो हांव ऑर्डरीक रावलोलो. ऑर्डरीक हांव म्हाज्या बायकार आहली आनी म्हाजी फ्रेंडां तेंची ऑर्डर मेवली म्हणून ती खाताली ऑलरेडी. सो आवट ऑफ नोवेर एकलो कोण येयलो, हांव वळखयना ताका, तो येयलो आनी ऑपोजीट सायडीर आमच्या आनी एक फूड कार्ट आहलो. तेजीशीन तो गेलो आनी कोण तो 2 जाण नेपाळी आहले, एकलो कूक आनी तो वेटर आहलो. सो तो गेलो आनी वेटराचे तेणें टी-शर्ट बी पिजले आनी ताका मारलो. ताका मारल्या उपरांत तो कुकाक हॅरस करूंक लागलो. सो आमचो एट्रॅक्शन थंय गेलो कित्याक तो मारतालो म्हणून. सो हांव म्हाज्या मोबायलार रावलो, हांव म्हाज्या ऑर्डरीक लागलो. तो आवट ऑफ नोवेर येयलो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका गाडी काड म्हणूंक लागलो. आतां गाडी काडून हांव टर्न जायना फट म्हाजे 2 फावटी मूठ मारले तेणें. ते म्हाज्या गर्लफ्रेंडान पळयले. सो ते पळयना फटें ते म्हाजेशीन अप्रोच जाले. आनी मागीर मागीर ते येना फुडें मागीर तेणें तेजेर हात केलो. हांवें ताका कांयच करूंक ना, हांवें मारूंक पासून ना कित्याक म्हाका तेंच्यांनी आडोवन दवरलेलो म्हणून. ते प्रॉब्लम ना, मेन कितें चेडवांचेर हात घातलो म्हणून म्हाका मातसो तिडो गेलो अशें करता म्हणून तो. आनी तो आमकां समजलो आमी भायले म्हणून, बट आमी भायले न्हू. भायले म्हणून ते डजन मीन तो येवन कोणाकूय मारतलो थंय जावंक पावना. हो इन्सिडंट घडला आमच्या भुरग्यांक मारला कोण पंच एक्स पंच केला फावून. खंय अंजुना PI स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय हेजेर, खंय तरी अरेस्ट करूंक जाय, ऑफेन्स रजिस्टर करून ताका हाडून. कित्याक फाल्यां कशें आमचे भुरगे भोंवता आनी आरपोरा अंजुना लागीं आसा. तो आमी आयकला की तो कोणाची विजिला गाडीत आसता आनी ते पॉलिटिकली खंय तरी तेजो आसतलो इन्फ्लुएन्स बिकॉज ही वॉज एक्स पंच. तेजी भयणूय आतां सद्या पयली आरपोरा नागवा पंचायतीक पंच आहा. सो खंय तरी PI हेजेर लक्ष घालपाचें. दिवचलच्या सप्तकी बाजाराच्या दिसा विक्रेत्यां मदीं जावपी झगड्यांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पालिका आतां पावलां उखलतली. बाजाराच्या दिसा बाजारांतले स्थितींचेर कडक लक्ष दवरपा खातीर मार्केट निरीक्षकांक निर्देश दिवपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. विक्रेत्यांच्या अंधाधुंदीचो विशय पालिका मंडळाचे बसकेंत आयज चर्चेंत आयलो. वेगवेगळ्या विशयावेल्यान दिवचल पालिका मंडळाची बसका गाजली. मुखेल अधिकारी सचिन देसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला आनी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ले हे बसके वेळार सगळे नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. तितून बाजाराचो एक मोठो विशय आसलो की बुधवाराक जे लोक बसतात झगडी करता तांकां व्यवस्थीत 2-2 मीटर 2.5 मीटर वांटून दिवची, हो एक प्रामुख्यान विशय आसलो. दुसरो म्हणजे आतां जे PWD मार्फत पाणयाची टाकी जे पायपलायन घालपाची आहा ती सगळ्याक फोडलेली आहा, ते सगळ्याक रिसीक जावन पडले. ताका लागून आमी एक असो ठराव घेतला की 14 वॉर्डांनी 14 कावन्सिलरांनी एक असो ठराव घेतला की 14 वॉर्डातलें काम कंप्लीट जाल्या उपरांत तो पूर्ण परत ऑर्ड मिक्स करचो, जणू कितें सिटीन परत प्रॉब्लेम जावंक जायना. प्रत्येकाचे कंप्लेनी आसता. ताका लागून आमी एक ठराव घेतला की आमदारा कडेन हो विशय मांडपाचो आनी MLA फंडांतून हो पूर्ण 14 वॉर्डांतले ऑर्ड मिक्स करून घेवपाचे. ताका लागून आमचे चेअरपर्सन जावं बाकीचे कावन्सिलान सगळ्यांनी एक मतान तो विशय पास केल्लो आहा आनी तो आमी आतां रेजोल्युशन धाडटले.
तशेंच आमी आतां विधानसभा चालू जातली, सो गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हांचे कडेन एक विशय मांडला की आमकां डेव्हलपमेंटाक 10% दिवचे, जेणे करून आपल्या वॉर्डाक बरो डेव्हलपमेंट करूंक मेळटलो. सो म्हाका आशा आसा की हे पयशे मेळटले आनी आमची कामां सुरळीत जातली. मेन 2-4 अशें मेन अशें आसा म्हणजे रिगार्डींग आतां बायपास सुरू जाला थंय एक्सिडेंट जावपाक लागले, त्या खातीर सिग्नलां बीन लावची अशें असो एक हे येयला स्पीड ब्रेकर रमलाराक गाडयो हायतना स्पीड ब्रेकर घालचे बीन अशें एक प्रपोजल आमी पीडब्ल्यूडीक धाड म्हटलां, सगळ्यांचें एकमत आसा. आनी फुडलें म्हणजे जे आतां आमची PHC आहा हॉस्पिटल थंय मॉर्ग म्हणजे 4 तरी कंपार्टमेंट मॉर्ग ते आमकां बिचोलकारांक साखळे मॉर्ग आसल्या कारणान बॉडी आमकां साखळे व्हरची पडटा. म्हणजे सगळे एकमतान सांगले की एक हांगा एक ह्या आमच्या एक PHC हॉस्पिटलान एक 4 तरी कंपार्टमेंटाचे मॉर्ग जावचे आनी एक बरे पैकी ताका अपग्रेड हॉस्पिटलांत करचे अशें एकमतान जालें. रस्ते जे खणले पायपान म्हणजे सगळ्यांचें म्हणणें आहा की एक रेजोल्युशन घेवन PWDक धाडचे सो दॅट सगळे रोड आमचे जे खणले ते पूर्ण ऑटोमिक्स जावचे अशें प्रपोजल आमदारा थ्रू म्हणजे PWDक धाडचे अशें ते जागे खातीर थोडे झगडी चालू आसा. ते आमी मार्केट इन्स्पेक्टराक सांगलां की तुमी रेगुलर ते सारके लक्ष दिया आनी कितें आहा तें म्हणजे कोणा कडेन वेंडिंग कार्ड आसा काय ना ते चॅक करा सगळे म्हणजे कितके एरिया कोणाक कितके एरिया दिल्या ते सगळे चॅक करा म्हणून तांकां आमी एक इन्स्ट्रक्शन दिलें. प्लस बाजाराचेर ह्या फुडें कंट्रोल दवरपाक कितें इन्स्ट्रक्शन दिल्या तांकां आमी हें सांगलां मार्केट इन्स्पेक्टरान की तुमी लक्ष दिया म्हणून थंय पडल्यार आमची गरज आसल्यार आमकां आपया आमी येवपाक रेडी आसा म्हणून सांगलां. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. स्वयंपूर्ण गोय हे संकल्पने खाला जायत्यो बायल्यो आनी दादले आपले वेवसाय घेवन फुडें आयल्यात. गोंयाक स्वयंपूर्णते कडेन फुडें व्हरतना दरेका घराक एक उद्देग आनी एक उद्देजक तयार करप हो आमचो संकल्प आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गिरायक हक्क दिसा निमतान सांखळे आयोजीत केल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. आसतना हांव म्हज्या भाशणांतल्यान अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 कन्सेप्टाचेर उलयता. अंत्योदय म्हणजे मनीस शेवटचो मनीस ज्याच्या पर्यंत सरकार पावचे, सर्वोदय म्हणजे सगळ्यांक ताचो फायदो जावचो आनी ग्रामोदय म्हणजे गांवचो विकास जावचो. आतां गांवचो विकास 2 पद्दतीन जाता. एक जाका आमी म्हणटा की गांवांत बेजीक फॅसिलिटीज, रस्तो आसतलो, लायट आसतलें, उदक आसतलें, शाळा आसतली, अंगणवाडी आसतली, ह्याचो सर्वांगीण विकास करता आसतना इंडिव्हिज्युअल मनशाचोय विकास करचो. आतां तो इंडिव्हिज्युअल मनशाचो विकास कसो जातलो जाल्यार एक तर ताका नोकरी जायी, ना जाल्यार तेणी वेवसाय करपाक जाय. घरात नोकरी सुद्धा असली आसत आनी जर कोणाक इच्छा आसत तेणी वेवसाय करचो जाल्यार तोय वेवसाय म्हणजे ल्हान वेवसाय काय आसना, कारण खंयच्याय वेवसायाची सुरवात ही ल्हान वेवसायातल्यान जातली. म्हणून आमी स्वयंपूर्ण ई-बाजार सुरवात केलो आनी स्वयंपूर्ण ई-बाजारांतल्यान खाली एका चवथीक आमी 22 लाखाच्या पेक्षा चड ऑर्डरी ह्यो स्वयंपूर्ण सेल्फ हेल्प ग्रुपांक त्या फाटल्या चवथीक दिवपाक शकले. म्हणजे प्रत्येक घरात एक उद्योजक आनी प्रत्येक घरात एक वेवसाय हो सुरू करपाचो कन्सेप्ट जो आसा पळय हो सरकारान ठरयला. म्हणजे प्रत्येक घरांत कोण तरी उद्योजक जावपाक जाय. आमी म्हणटा की घरांतली महिला ही उद्योजक जावपाक शकता. कित्याक न्ही, आयज जर तुमी गोंयांत पळयशात की ज्या पद्दतीचे ट्युरिजम वाडटा ते जर पळयत जाल्यार आमी सगळ्यांनी अशा पद्दतीचे वेवसाय करपाक जर सुरवात केली जाल्यारूच ही आमी म्हणजे बिझनेस करपाची मेंटॅलिटी वाडटली. अदरवायज गोंय जे आसा पळय न्ही हे प्रत्येक गजाली खातीर प्रत्येक फावटी सगळ्या भायल्या राज्यांचेर डिपेंडंट उरतले. म्हणून प्रत्येक घरात एक उद्योग आणि प्रत्येक घरात एक उद्योजक म्हणजे एक ल्हान ल्हान का सुरवात जावची पडटा, जी सुरवात जावप हे गरजेचें आसा. खण खात्याचे EIA अहवालांत पयरा गांवचें नांवूच ना. खण खात्यान सर्वे प्रमाण अहवाल तयार केला. पयरा गांवचें नांव तातूंत ना जाल्यार आपूण तें घालपाक लायता म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खरेपणी कोर मायनिंग पयरात जाता आनी EIA अहवालांत पयराचें नांव नाशिल्ल्यान लोकांनी अजाप उक्तायिल्ले. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक प्रश्न विचारिल्लो. सर, मायनिंगेचे EIA रिपोर्टान सर पयरा गांवचें नांव ना म्हणून खुबश्या जाणांनी हें केल्लें सर. पयरानूच मायनिंग जाता, कोर मायनिंग पयरान जाता आनी EIAन पयराचें नांवूच नाशिल्लें सर.
मायन्स डिपार्टमेंटाचो जो रिपोर्ट आहा पळय न्हू तो सर्वे केला त्या प्रमाणे आसता कितें जर उरला आसत जाल्यार घालपाक लायता आय एम नॉट गोईंग इन डिटेल इन दॅट रिपोर्ट ओके. आजगावा घरफोडी आनी अपहरण प्रकरणात पुलिसांचो हात आशिल्ल्याचो दावो होदोणचे आमदार ॲडव्होकेट कालूस फॉरेरान केलो. आजगावा जाल्ल्या ह्या प्रकाराचेर संबंधीत पुलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करपाची मागणी आमदार कालूस फॉरेरा हांणी केली. And then afterwards, from the sequence of events which I am hearing, I have this specific belief which is strengthening the foundation of what knowledge I have got, information I have got, that there is a handiwork of the police involved. I think the PI will have to explain. I think the DYSP will have to explain, because they are the ones in charge of this jurisdiction of this area, and how and whose calls they got. It will be proper to have a check on all the calls they have received, including of these high-level police officers. And also, I would like to make sure that the call between these police officers and this owner has to be monitored, including the call details of these bouncers and whoever came. And you said 6 jana arrest kelat munni. So those people, these will show the chain and the link, how it is flowing to come to the mastermind of this thing. Otherwise, this police investigation will be a mockery, and they will protect their backside. They will want to protect every trace which they have done. They will try to close it and make sure that there will be no justice to the victims, but justice they will want to do for the police to run away from what they have done. So I will make this demand to the Chief Minister. This part you will have to proceed civilly for getting this. But as far as this is concerned, you're talking of law and order. You're doing some march there in Mapsa police station. You can't send one constable here. And what she says to us, now 3 days have passed. Panchanama pasun kya nainga? How can you have a house demolished and you are filing an FIR and no Panchanama done for 3 days? गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.